मुंगडान 11 मार्च 2025. मुखेल गूण म्हजें उतर निरपळ जावन म्हजेशी परतून येना. नियाळाक आदार म्हज्या शिक्षणाचे यात्रेंत जेन्ना परीक्षा दिवपाचो वेळ येतालो तेन्ना अकस्मात भिरांत म्हज्या काळजांत येताली. फावो ती तयारी करून आसल्यारूय ती भिरांत म्हाका आनीकूच चिंतेस्त करताली. आनी असल्या वेळार हांव कितें करतलीं हो प्रश्न मनांत उप्रासतालो. तेन्ना थोड्योच घडयो परीक्षा सुरू जावचे आदीं हांव म्हज्या जेजू सडवंडाराक उलो करतालीं आनी मागण्यांतल्यान म्हजो पेपर बरोवंक फुडें सरतालीं. अशें म्हजी भयण म्हाका सांगताली. जायते फावटी आमी ही म्हणणी आयकल्या, देव सदांच आपल्या उतराक विस्वाशी. आमचे लागीं घडना ते परिस्थितींत आमचो देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. हेंच तो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करता. जें कितें ताणें आमचे पासत येवजिलां तें आमच्या जिवितांत पाळोन येतलेंच, ना तर ती ताची येवजण न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आमच्या बापा हें मागणें, देवाक आमचो कात्रेचो उलो हें सांगता आनी कोण परी दुस्मानाक भोगसून आमकां भोगसणें मेळटा हाची खात्री आमकां दिता. तशेंच बापाची खुशी आमच्या जिवितांत घडटा आनी सदांच आमच्या जिवितांत सुखवणाय हाडटा. हें आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आमकां खात्री दिता. तर सदांच आमच्या मागण्यांत देवाची खुशी जावं दी म्हूण प्रार्थूंक आनी गोठ मनान दवरची गरज. म्हजो थाराव, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत सदांच सुखवणाय हाडूंक मागण्यांतल्यान वावुरतली.